कोकण रेल्वे मार्गाचेर पावसाच्या दिसांनी जतनायेचे पावल ट्रेनीचे सुरक्षेक म्हूण 846 कर्मचाऱ्यांची कोकण रेल्वे मार्गाचेर खासा गस्त। म्हापशा फातोडेर गोळीबार सुवातेवेल्यान लायव्ह बुलेट खाली शेल मेळ्ळे। जेम्स डिसोजा सयत तिगांक अटक, मात जेम्साचेर पुलिसांची फुडें कांयच हालचाल ना। काँग्रेसीत राष्ट्रीय पावड्यार गळती चालूच, पाटीदार फुडारी हार्दिक पटेल बीजेपीत नवो अध्याय, प्रधानमंत्री मोदीचो शिलेदार, हार्दिकाचे सकाळी ट्वीट, दनपारा बीजेपी एंट्री। खुनाचो यत्न केलो म्हूण हणजूण पोलिसांनी एकल्याक उखल्लो, फुलां काडली म्हूण वाद, आसगांवच्या डेस्मंड अल्वारिसान असलम मर्चंटाचेर मारलो कोयतो। प्लेबॅक सिंगर केकेचेर मुंबय शासकीय सन्मानान निमाणे संस्कार। फिल्म आणि संगीत मळावेले नामनेचे अभिनेते, गायक, कलाकार, लाखांनी चाहत्यांचो केकेक निरोप। वाळपय कम्युनिटी सेंटरात वीज नाशिल्ल्यान डायलिसीस पेशंटांचे हाल। दोतोर म्हणटा वोल्टेज कमी आसा म्हूण कळटाच रेक्टिफाय केल्या, पेशंटाचे घरकार म्हणटा नित्याच्यो कटकटी। नुस्तेमारी बंदी काळात बेकायदेशीर नुस्तेमारीचेर नजर दवरूंक खासा पुलीस टीम। मुखेल जेटींचेर सीसीटीव्ही, फॉर्म्युलिनाचे नुस्त्याचेरूय नजर, मंत्री उलयलो। नुस्तेमारी बंदीचो आदेश आसूनय दर्यांत आशिल्ल्या नुस्तेमारी ट्रॉलरांचेर नुस्तेमारी खात्याची कारवाय। 3 ट्रॉलरां सीज, दोगांनी खंय आदींच कळीत केल्ले, चवकशी चल्ल्या। नॅशनल हेराल्ड घोटाळ्याचे केशीत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडीचे चौकशीच्या एक दीस आधी कोविड पॉझिटिव्ह। सुदिनाची खंय दिल्लीत पॉवर मिनिस्टराकडेन बसका, गोंयच्यो समस्या मांडटलो। गोंयांत चलपी धर्मांतराच्या प्रकरणाचेर सुदीन ढवळीकाराची प्रतिक्रिया, खर कायदो हाडपाक तेंको। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गुजरातात शाळा शिक्षण मंत्र्याचे राष्ट्रीय परिषदेत घेतलो वाटो। गुजराताचो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेलाबरोबर चर्चा। जम्मू काश्मीराच्या शोपिया जाल्ल्या स्फोटात 3 जवान जखमी। जम्मू काश्मीरात पुलिसांच्या म्हणण्याप्रमाण खासगी वाहनांतल्यान हो स्फोट जाल्लो। जखमी सैनिकाक दाखल केल्यात हॉस्पिटलात। पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाचेर सरकार ठाम। पावसांत वेंचणुको घेवप शक्य ना, माविन म्हणटा प्रशासक नेमतले। नेमांक धरून 6 म्हयन्या भितर खंय वेंचणुको। केप्यात तांब्याची आयदनां चोरपी 2 जाणांक अटक। विजय जलगिरी आणि राम सिंगाक केली अटक। 1 लाखाची आयदनां जप्त। सरकाराची अंत्योदयाची बाता, स्किमीचे पैसे लाभार्थ्यांक पावच ना। समाज कल्याण मंत्री दिता कोविडाची रजावा। पैसो कड्डिलो 5 कोटींच्या सोपूत विधीचेर, आपाचो आरोप। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन डीन भलायकी सचिवाबरोबर घेतली बसका। आपत्कालीन वैजकी खात्याक आनीक घटमूट करपा विशीं चर्चा। अतिरिक्त पोस्ट करतले तयार। 2 ते 6 जूनाक गोंयांत गडगड मारून पावसाची शक्यता। हवामान खात्याचो अदमास, सध्या अलर्ट ना। कोलवळे पोलिसांनी कोकेना सयत जेल गार्डाक केली अटक। कोलवळे जेलीत ड्रग्स चोरया व्हरपाचो यत्न करतना सापडलो पुलिशेक। काँग्रेसीक राष्ट्रीय पावड्यार धपक्यार धपके। राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि सचिन पायलटा मदीं वाद। भ्रष्टाचाराचेर कितें कारवाय केली ती सांगची म्हूण आव्हान।
हवाला प्रकरणात आम आदमी पार्टीच्या भलायकी मंत्र्याक 14 दिसांची कस्टडी. भलायकी मंत्री सत्येंद्र जैनाची प्रॉपर्टी ईडीन केली जप्त.